फाटल्या कांय वर्सां सावन 70 वाठारांत बंद पडिल्ली पुरण शेती करपाक परतून सुरवात केल्या। सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार आनी थळाव्यांच्या फुडारा खातीर हे पुरण शेत करपाक परतून सुरवात केल्या। धांवतार, साट्रे, शीर सावर्डे वाठारांतल्या शेतकारांनी शेतकामाक सुरवात केल्या। कांय वर्सां पयलीं कडवटे गांजे वाठारांत म्हादय न्हंयच्या देगेर वट्ट 33 गांवांनी पुरण शेतां करताले। सुमार 500 परस चड लोक पारंपारीक शेतांचेर निबून आशिल्ले। मात 2005 वर्सा उपरांत न्हंयचेर बंधारे उबारले। ज्या वाठारांनी लोक पुरण शेतां करताले ती जमीन उदकापना गेली। तशेंच बदलती जिणेची पद्दत, मनाय कामेऱ्यांचो उणाव आनी हेर कारणांक लागून ल्हव ल्हव पुरण शेतां पुरायपणान बंद पडली। मात गोंय विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार हांणी तशेंच गांवच्या थळाव्यांनी घेतिल्ल्या फुडाराक लागून 70च्या धावेतार, साट्रे, शीर सावर्डे वाठारांत म्हादय न्हंयच्या देगेर पुरण शेती करपाक परतून सुरवात जाल्या। रसायनीक सारे वापरिनासतना पुराय सेंद्रीय पद्दतीन हे शेत केले वतले। आता परतून पुरण शेत करपाक सुरवात जाल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायल्या। 50 वर्सां हे पुरण करतालो पयलीं, म्हाजो आजो करतालो पुरण, वाचून करून हांव पुरण तेज्या उपरांत काय कितें जालें म्हणजे आतां हें जालें कितें बंदारे जेन्ना जाले 2005 तेन्ना पुळी बंद जाल्यो। तेज्या उपरांत आमी आतां गेल्या वर्सा 23 आमी एक पुरण केली, बारीक केली, कित्याक आमची पुरण मोठी आसा सादारण आमकां पेऱ्यान 5 किलो भात पडटालें, पेरताले पयलीं आनी आतां आमी थोडी पुरण आतां थोडी केल्या, हें सादारण 4 ते 2 किलो भात, 3 किलो भात इतकें लागता तशीच केल्या। आनी आतां कितें बंदाऱ्या कारणान आमकां ती कांयच करपाक मेळना हांगासर आनी शितारी लावंक मेळना। आनी आमी आतां आमगे 7 कुटुंब हांगा हें करताले, पुरण करताले आनी तेजेर आमी 7 कुटुंब ह्या पुळीचेर आमी जगताले। गोकुळदास राम, लक्ष्मण आनी रमेश आनी लवू, नारायण पर्येकार आनी हांव हे अशें जगताले आमी। पयलीं पुरण आमी पयलीं करताले, म्हणजे 30 वर्सां पयलीं पुरण शेती करताले, पूण ती आतां पयलीं सांडलेली, म्हणजे कोणीच करना जाय। पण तेजे आतां आमकां हे आमकां प्रकाश पर्येकार हे सर येयले आनी तांच्यानी सांगलें पुरण करुया म्हणून तेणी आमकां फुडाकार काडले। ते आतां फुडें जावन आमी ही आतां शितारी लायले हांगासर, म्हणजे आमी म्हणटा ताका कवा ते वय जाली आनी आडवा पाणी आडवप जालें अशें जालें आनी बरीचशी वर्सां शेती आमी सांडलेली आतां। म्हणून सरांनी आमकां फुडें काडले आनी शेती काडूंक करुया म्हणून फुडें काडले। ते आमी आतां तयारी जाल्ली चल्ल्या। तुमकां इधर कोणी कोणी आता हेल्प केलेले आसा? इतके तेला आमच्या आमचो व्हडलो भाव नामयुलो गांवकार, परत हे धोंडो एक शेळके, मयूर शेळके, हे उदय गांवकर, परत आमचो दीपक गांवकर आनी दादी पर्येकर, तेणी आमकां म्हणजे पयलीं येवन 2 फावटी सांगान येवन वयता आनी त्यो सांगता, अशें बरेचशे जाणांनी आमकां येवन सांगान गेले आमकां। आतां तेंची नांवां काय सगळे येयनात आमकां, पूण बरें दिसता ह्या काम करूंकय बरें उमेदय येता आमकां। आनी बरें सर आतां आता खूप वर्सांनी तुम्ही आता म्हणजे 30 वर्षानंतर तुम्ही परत करता, हे तुमकां अशें म्हणजे कशें दिसता अशें परत एकदा सुरू करता? करपाकय उमेद येता। अंदू वर्सा 70च्या 4 वाठारांनी पुरण शेती करतात। धावेतार, साट्रे, शीर सावर्डे आनी केरी ह्या गांवांनी परतून शेती करतले। ज्या वाठारांनी पुरण शेतां करपाक शक्य आसा थंय लोकांनी फुडाकार घेवन शेतां करची। लोकांनी मुखार सरून पुरण शेत केले जाल्यार 70त पुरण शेतांचे पर्व परतून एकदा सुरू जातले, अशें प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पर्येकार हांणी सांगलें। अंदू वर्साची ही पुरण जी करतात ती गोवा विद्यापीठ आनी जे हायर एज्युकेशन जे आसा ताची बरी स्कीम अंदू वर्साची निर्णय केला, टॉड म्हणून ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन प्रॅक्टीस। ज्यो पुरण आसूं, जे पारंपारीक धंदे आसूं जे मरता, आयज लोक करिना, तरणाटे तेजे कडेन येना, म्हणून जे आदल्यो ज्यो शेती आसा, आदले जे पारंपारीक धंदे आसा ते परत पुनर्जिवीत करचे म्हणून आमी म्हटलं कितें रिजन्युएशन ऑफ हे आमचें पुरण फार्मींग, जे कसलेच सारें घालिनासतना, जे कुशारे म्हणटात न्ही, रेबो जो व्हांवून येता तेज्या आदारानच ते पिकयतात, सारें मारिनासतना। म्हणटकच अशे तरेचो इनिशिएटीव जो आसा तो गोंय विद्यापीठ आनी आमचे हायर एज्युकेशन आमी हांगसर करपाक सोदतात। खूब आनंदाची गजाल की फाटल्या वर्सा ज्यो 23 ते 24 पुरण एकूच केल्ली, अंदू वर्सा आमी 4 पुरणी करपाक सोदता। एक पुरण हांगा आसा ह्या दर्याच्या कुणे कडेन, दुसरें एक म्हत्वाचें आमी प्लेस निवडून काडला ती म्हणजे शीर सावर्डे थंय तो कृष्णा सावंत, ताका आमी सांगला की तूं एक पुरण करचें म्हणून। एक ऑलरेडी काम सुरू जालां आमी साट्रें
ती कितलींच वर्सांनी पुरण करून घातली. ते दानोगांवकर म्हणटा त्यांची फॅमिली आनी सगळें त्यांचे कुटुंब मेळून पुरण थंय करतात. दुस्कीर म्हणटा ते वॉटर पंप आहा ते. आनी तिसरी चवथी पुरण जे आमी करून करता ती गोपीनाथ गांवस हांगा आमचे वाळवंटी न्हंयचेर करपाक केरी केरी म्हणजे अशें आमी 4 म्हत्वाचे पुरण करून करतात. म्हाका दिसता ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान की लोकांक मदीं जागृताय जावची, तरणाट्यां मदीं जागृताय जावची. जंय जंय शक्यता आसा पुरण करपाक ते पुरण करपाक लोकांनी पुढाकार घेवचो. आनी म्हाका दिसता ही एक तरेची चळवळ आसा आनी ह्या पुरण शेत परत करपाची. आनी म्हाका दिसता ही चळवळ जर बरी सक्रीय जाली आनी लोकांनी जर तेजें मुखार सरून जर पुरण केलें जाल्यार म्हाका दिसता 70 परत एकदां पुरण शेताचें पर्व सुरू जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत.